आयतारा राज्यात 3 सुवातांचेर झेडपी पोट वेंचणुके खातीर मतदान जालें। उत्तर गोंयांत रेस मागोस मतदारसंघात जाल्यार दक्षिण गोंयांत दवरली आनी कुठ्ठाळे मतदारसंघात मतदान जालें। दर एका उमेदवारान आपल्या परीन वेंचणूक जिखपाचो विश्वास उक्तायला। ह्या वेंचणुकेचो निकाल 18 ऑक्टोबराक लागतलो। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। आयजची जिल्हा पंचायत बायपोल आयज ऑलरेडी आमचे वोटिंग चालू आसा आनी हांव एज अ ZP फर्स्ट हांव ZP आसलो आनी आतां MLA जाला आनीक रिसेंटली आतां आमचे मिसीस मिर्चेना वाज हाका आमी आमच्या सगळ्या लोकांनी प्रपोज करून ताका कॅन्डिडेट दवरल्ले आसा। आनीक म्हजी मेसेज म्हळ्यार अशीच लोकांनी म्हजें काम पळयलां आनीक म्हाका दुसऱ्यांचेर कांय उलोवपाक नाका। जें हांवें कितें काम केलां जें लोकांक दिसता बाबा हांवें कितें काम केलां तें लोकांक दिसता आनी ताकाच लागून म्हाका ग्रास रूट लेवलाचेर टू टॉप लेवलाचेर आयज म्हाका लोकांनी एलेक्ट करून आसा। हांव पंच जालो 4 फावटी, लोकांनी म्हाका पंचायतान एज अ मेंबर म्हूण केलो, डेप्युटी सरपंच जालो, 2 फावटी सरपंच जालो, 2 फावटी ZP केलो आनी आतां लोकांनी म्हाका लोकांच्या आदारान हांव एज अ MLA म्हणून आसा। ते सुवातेर हांव सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणून सोदतां, कित्याक म्हाका डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक गेले तेन्ना लोकांनी बरो रिस्पॉन्स दिलो। तेच भाशेन बाकीच्या सगल्यांगेर हांव वचोंक पावोंक ना, तांकां हांव सॉरी म्हणूंक सोदतां, कित्याक लेस टायम आसलेल्या कारणान हांव तांगेर थिंगा वचोंक पावोंक ना। आनी हांव सोजमोतां सगळीं म्हाका वोट मारून आलमारीचेर वोट मारून निवडून हाडटलीं, कित्याक हातून जायतीं कामां केलेलीं आसात आनी तेच भाशेन तेच्याच आदारान हांवूय तीं कामां करूंक वावुरतलें। आरजी केन्ना वीक कॅन्डिडेट गायना, कित्याक कोण जावं तो इवन एक गेम आसता क्रिकेट जावं ती फुटबॉल गेम, कोण एक प्लेयर कोण एक कोच आसता जो आपल्याक टीम सेट करता जाल्यार वीक प्लेयर गायना केन्नाच, कित्याक तांकां फायट दिवपा जाय आसता। आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आरजी आमी सदां फायट करपाक उबी आसताय आनी आमी केन्ना वीक आसनाय। जिल्हा पंचायत बायपोल्स आसा आनी हांवें सकाळींच म्हाजें वोट घातलेलो आसा आनी रिस्पॉन्स पळयल्यार सकाळीं इज गूड सो फार फॉर अस, कित्याक दुसरे जाणांक म्हाका दिसता कांय वोटींग मेळचें ना हे वटेन। आनी हांव सगळ्या म्हाज्या वोटरांक अपील करता की बाय इलेक्शन हें डोंट फॉरगेट युअर कॉन्स्टिट्युशनल रायट, प्लीज कम आउट एंड वोट। आमचे दवरली ह्या जिल्हा पंचायतीचे बाय इलेक्शन आसा आनी ह्या बाय इलेक्शनाक आमचे BJPचो कॅन्डिडेट बाब परेश नायक ताका आमी दवरले कडेन आसा। आमी गेल्या 15 दीस आमी घराघरांनी प्रचार केला आनी आमकां उत्कृश्ट असो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी आमकां पूर्ण खात्री आहा की रुमडांबळ, दवरली आनी आकीबाज ह्या तिनूय पंचायतींत आमी लीड घेतल्या। रेस मागस ही 2-4 पंचायती आसा, 4 पंचायती कडेन ऑपोजिशनाक बसोवपाक पोलिंग एजंट सुद्दां ना। तेच दाखोवन येता की हे इलेक्शन जातलें तें वन सायडेड जातलें म्हणून। आनी बाब आमचो संदीप बांदोडकार BJPचे एजंट सारको मॅक्झिमम लीड काडून वन सायडेड लीड काडून जिखतलो। रावंड मारला वोटींग मातशें स्लो आसा, पूण आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक सांगलां की सगळ्यांक तांकां बेगीन मातशें भायर काडा आनी वोटींग करून या म्हणून। तुमकां जर बदल जाय जाल्यार तुमी आतांच तुमकां चान्स आसा बदल करपाक आनी हेचो आमी तेंचे कितें आहा पळय ते दाखोवपाक।